मातेवाचे शुभ वर्तमान. फारिझेव जेजूशी आयले आनी ताका कोसाक लावंक तांणी विचारले. कसल्याय कारणांक लागून घोवाच्यान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें असो जबाब दिलो. तर अरंबाक तावन रोचणारान तांकां दादलो आनी बायल केली. आनी ताणें म्हणलें, ह्या पासत दादलो आपले आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीक एकवटतलो आनी दोगांय एक जातलीं. अशें तुमी वाचूंक ना? म्हणटच ती आनीक दोगां न्हय पूण एकूच. देखून देवान जोडला ते मनशान दोशी करूं न्हय. तांणी ताका विचारलें, तर लग्न मोडण्याचें पत्र दिवन मोइजेसान बायलेक सोडूंक लायला तें कितें? ताणें जाप दिली, तुमी ह्या वस्तूंनी तुमच्याच वाद्याचें देखून मोइजेसान तुमच्या पत्नीक सोडून दिवंक तुमकां रजा दिली. पूण अरंबाक तावन अशें न्हय आसलें. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपले पत्नीक सोडून दीत आनी दुसरे कडेन लग्न जायत तो पदवार करता. शिसांनी ताका म्हणलें, बायले थंय घोवाची गोत अशी जाल्यार लग्नूच जायनासतना रावल्यार अदीक बरें. पूण ताणें अशी तांकां जाप दिली, हें उतर मानून घेवंक सगल्याच्यान जायना. बगर हें देव देणें मेळ्ळां तांच्यानूच. आवयच्या कुसव्यान थावन इजडे जल्मल्ले आसात आनी मनशांनी केल्ले इजडे आसात आनी सर्गीच्या राज्याक लागून आपणाकूच इजडे करून घेवपी आसात. मानून घेवंक जाता तांणी हें मानून घेवचें. देवाचें उतर हें.